आता एक व्हडलो प्रश्न असा की जबाबदार नेत्याची जबाबदारी किती. पेडणे मतदारसंघात जायत्यो गजाली आसा आणि जायत्यो त्रासदायक गजाली आयच्या मेरेन घडटा. उदकाची दुर्दशा म्हणूं येता, रस्त्याची दुर्दशा म्हणूं येता किंवा नोकरी संदर्भात दुर्दशा म्हणूं येता. पेडणे मतदारसंघात जायते प्रकल्प हाडले म्हणून गेल्या काही दिसांनी पत्रकार परिषदेत आमचे पेडण्याचे आमदारान पत्रकारांक संबोधित करताना सांगले की पेडणे मोपा एअरपोर्ट, आयुष मंत्रालयाचे हॉस्पिटल, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम ह्यो गजाली येतात आणि ह्या गजाली दवरून मुखार दवरून नोकरी संदर्भात जे स्थानिक भुरगे आसा तांचो विचार करतले म्हणून हे फ्युचर गजाली सांगून आमकां पेडणेकारांक भूल थापा मारून दवरूंक सोदतात. गेल्या पत्रकार परिशदेन हांवें सांगलेले की मोपा एअरपोर्टाचेर जे स्थानिक आसात, भूमिपुत्र आसात, ज्यांच्यो जमनी गेल्यात, तांकां कितल्या भूमिपुत्रांक थंयसर नोकरी मेळ्ळ्या काय म्हणून. काही दोन चार दीस पयलीं पत्रकार माध्यमांतल्यान एक बातमी वाचपाक आयली की अरावंड 150 नोकऱ्यो दिल्या म्हणून. सो म्हाजो एक आव्हान आसा पेडण्याच्या आमदाराक की हाजो श्वेत पत्रिका काडची की कासारवंडे गांवान, चांदेल गांवान, हळी गांवान, नागजर गांवान, वारकण गांवान, मोपा आणि उगवे ह्या गांवांतल्यो ज्यांच्यो जमनी गेल्यात त्या भूमिपुत्रांक कितल्या लोकांक थंयसर स्थानिकांक नोकऱ्यो दिल्यात हेची श्वेत पत्रिका काडची. हे माझे जाहीर आव्हान आसा. दुसरी गजाल जी दादागिरी चल्लेली आसा मोपा एअरपोर्टाचेर ती बंद जावपाक जाय. ही कित्येक दीस जाले भुरग्यांक ते त्रास करतात. काही गेल्या म्हयन्या पयलीं मोपा संघर्ष समितीच्या काही पदाधिकाऱ्यांक ते अटक केल्ली कारण जाब विचारपाक गेल्ले म्हणून. सो हे घडणुकेंतल्यान एकंदरीत निदर्शनाक येता की काही मक्तेदारी थंय मोपा एअरपोर्टाचेर चल्लेली आसा. मार्च म्हयन्यान हांवें एक कंप्लेंट फायल केल्ली मोपा एअरपोर्टा संदर्भानूच. थंय कितें चलतालें की जे कॅनल आसा तिराळी कॅनेचे उदकाचे, ते कॅनलांतल्यान प्रायव्हेट पंप बसोवन उदक व्हरताले टँकराच्या मार्फत. हे निदर्शनाक हांवें हाडलेले जे WRD मिनिस्टर आसा ताचेर एक्शनूय जाल्लेली. सो अशे इल्लिगल धंदे थंय चल्लेले आसा आणि ह्या इल्लिगल धंद्याक कोण आशीर्वाद दिता, हात दवरता हेवूय उघड सगळे खबर आसा. हेवूय उघड जावपाक जाय.